प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 7वी चीट 24 ते 30 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एके बायलेचो भावार्थ आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलेलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळनासतना उरली ना. पूण ताचे विशीं आयकना फुडें आपले धुवेचेर एक मेळो आत्मो आसलो. ती एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. ती बायल ग्रेक आनी जॉल्मान सिरोफेनेसिकान आसली. आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण तिणें जेजू कडेन मागलें. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावंक दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपालोवन ताका म्हणलें, वय सोम्या, पूण मेजा तोडला पडटात ते भुरग्यां गेल्या उंड्या कुडके सुणीं खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या जबाबाक लागून तुज्यान वचूं येता. तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार ताचे वेलो देंवचार गेल्लो आनी तिका आपलें भुरगें अंथरुणार आड पडलेलें मेळ्ळें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें वाचता, एके सायरो फिनिशियाच्या बायलेचो भावार्थ. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आयलो तेन्ना पोन्नो करार चलतालो. पोन्नो करार म्हणजे जो देवान आब्राहम आनी आब्राहमच्या सगळ्या फॅमिली बरोबर आनी त्या उपरांत जो लोक आब्राहमच्या फॅमिलीन जातलो आसलो तांचे बरोबर एक करार केल्लो. आनी भाव भयणीनो, त्या करारा वरवीं जो लोक देवाचें उतर कोत्तालो म्हणजे तांकां वो सुमन केल्लो तो, त्या वरवीं तो लोक इस्रायल परजेचो देवाची भुरगीं जातालीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज शिवर्तमानान ही सायरो फिनिशियन जेन्नाची बायल येता, कितें घडटा, ती ह्या कराराची बायल न्हय, ती दुसरी बायल आसली. ती एका सिदोनाच्या प्रांतांतली बायल आसली. ती इस्रायलाच्या परजेची बायल नासली. म्हणटच ती जेजू कडेन येता आनी फकत जेजूक सांगता, म्हाका म्हज्या भुरग्याक बरी कर, म्हाका म्हज्या भुरग्याक बरी कर. आनी जेजू कितें म्हणटा, भुरग्यांचें जेवण म्हणजे इस्रायल परज्याचें जेवण जें तो येयल्लो दिवपाक, तें काडून सुण्यांक दिवपाचें न्हय. भाव भयणीनो, जेजू त्या बायलेक एका सुण्या भाशेन उलयता. तो म्हणटा, हांव आयलां भुरग्यां पासत, इस्रायल परजे पासत, हांव सुण्या पासत येवंक ना. आनी ती बायल कितें म्हणटा, कोणूय आमकां कोणें वायट उलयलें जाल्यार तूं सुणें, तूं माकड, तूं देंवचार, कितें म्हणलें आमकां वायट, आमी कितें करतलें? म्हणटा वशिमोर, आमकां तुजें कांयच आयकोंक नाका, तुवें आमकां म्हाका वायट उलयलां, म्हाका नाका तुजें कांयच सजमा म्हाका आयकोंक तयार हांव ना. आनी आमी सोडून ती जागो आमी वेतले. पूण ही बायल कितें करता, जेजू तिका सुणें म्हणटा, पूण त्या बायलेची चोत्राय जें जेजून म्हणलां तिका ताजेर न्हय, तिची चोत्राय जेजूचेर आसा. आनी ती म्हणटा, सोम्या, सुणी जें भुरग्यांचें जेवण पडटा मेजा सोकला, ती सुणी पसून खातात. आनी तुवें म्हाका सुणें म्हणलां, हांव म्हाका जें भुरग्यांचें थोडें पडलां जमनीचेर तें पासून खावपाक हांव तयार आहा, कित्याक हांव तुज्या उतराचेर बावर दवरता, हांव खरेंच तुका म्हजो सोमी मानता. आनी जेन्ना जेजू हें उतर आयकता भाव भयणीनो, तिका कितें सांगता, तिका म्हणटा, तुवें जें म्हणलां तें, तुवें जें म्हाका सांगलां तें, ह्या पासत हांव तुका ह्या वेळार तुज्या भुरग्याक हांव ही पेकोणी दितां. आनी त्याच वेळार भाव भयणीनो, त्या बायलेच्या धाकट्या भुरग्यांतलो देंवचार भायर सरता. आनी जेन्ना ती घरा येता, तिका आपली भुरगी, आपली ल्हान चोली तिका एकदम बरी आसली, पेखोण मेवलेली भुरगी मेवता तिका. भाव भयणीनो, आयज आमी कितें शिकता, आमी हें जें घडलें 2000 वर्सां पयलीं, ह्या फिनिशियान ही बायल जी करारान नासली तिची खबर आमी आयकता, तिच्या भावार्थ खबर आयकता. आयज आमी नव्या करारान आसा,
जेजून हो नवो करार केला आपल्या रोगता वरवीं. हो नवो करार जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरून, जे जेजून आमकां सगळें खुर्सार जोडून हाडलां. जेन्ना जेजू मरचे पयलीं मरचो आसलो, मरचे आदीं ताणें कितें म्हणलें? बापा, सगळें सोंपलें. जो लोक म्हजेर बावर दवरतलो ह्या फुडें, तांकां सगळें बरें देवाचें फावो जातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, जेजून सगळें सोंपलें, जेजू आमकां आनी कांयच करपाचें उरोंक ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ताणें सगळें सोंपलें. भाव भयणीनो, आजून आमी देवा कडेन वता, बाबा जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बेसांव दी, जेजू म्हाका हें कर, जेजू म्हाका तें कर. पूण आमी सोजमना की नव्या करार सगळें जेजून घडोवन हाडलां, सगळें सोंपलें. फकत ताच्या उतराचेर भावार धरून आमी फकत देवाक आर्गां दिवन तें आमी आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय. आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमांचे आमी नियाळ करता, ही बायलेचो भावार्थ इतलो गोड आसलो, त्याच भाशेन आमचोय भावार्थ जेजूचेर, ताच्या उतराचेर घोट धरून आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवन देवाक सगळें जेजून घडलां आमकां, सगळें जेजून कुर्सार संपयलां आनी आमकां तें घडोवन हाडलां आनी आमकां तें फावो केलां. पूण फकत भावार्थ वरवीं तें आमकां फावो केलां. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून आयकता, तें शिकता, तें पाळटा, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें ह्या जिवितांत फावो जाता भावार्था वरवीं. आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमाचेर नियाळ करता, आमी आमच्या भावार्थान वाडत वचोन देवाचें उतर आयकोया, पोत्तून आयकोया. फकत एका कानान घालून दुसऱ्या कानान सोडपाची गरज ना. तें कानान आयकून, दोनूय कानांनी आयकून, बरे भाशेन आयकून आमच्या काळजान तें उतर रिगून आतां आमी हें देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळून तें आमी भावार्था वरवीं सगळें देवाचें आमी आमच्या जिवितांत घडोवन हाडुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव हाडयता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.